11वें स्तोत्र. प्रमाणीक मनशांचो विस्वास. सर्वेस्पराच्या गोपांत म्हाका आसरो मेळ्ळा. कोण आतां म्हाका म्हणत? सवण्या वरी तुज्या आपल्या दोंगरार उडून वच. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाचेर कालोखांत गुरी घालच्या निमतान हे पळय नश्टे मनीस दोनू तान करतात. बांद सोडूंक तयार जातात. बुन्याद तर गोलगोलावन उडयली. प्रमाणीक मनीस कितें करूंक शकता? सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. नश्ट्यांच्या माथ्यार उज्याचे कळशे आनी गंडकाचो पावस तो रोखयता. तांकां गिरासून खर वारो सोडटा. सर्वेस्पर प्रामाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. देवाचें उतर हें.